humble request, it is my humble request to you all. I will listen to each and everybody. Cross talks उलोवपाक मेळचें ना आनी सगळ्यांक बरोबर उलोवपाक पाहिजे. I will, you can ask me any question. But if we have to clarify on any point, we have to intervene. हांव तुका कितें आसा पळय सगळें डिटेल तुका सगळें सांगता. कळ्ळें न्ही? डिटेल तुका सगळें सांगता कितें आसता डिटेल सगळें एक्सप्लेन करता. पयलीं सद्या आमी सांगपाक सोदता मडगांवचो आमदार कळना पुलिसां यूज करता एक पिसफूल प्रोटेस्ट म्युनिसिपालिटी मुखार जावना जावपाक आनी तांची पातकां तांचे जे फ्रॉड आहा ते लोकां मुखार ना येवपा खातीर पुलिसां यूज करता आनी आमकां हिंगा प्रोटेस्ट करपाक दिना. ही परिस्थिती लॉजेची गजाल आनी आमी कंडेम करता कित्याक हेज्या पयलीं 1000 प्रोटेस्ट जाले हांगा पूण पुलीस केन्ना येवना आनी लोकांक भायर काडूना. लॉज दिसता आमकां की इवन पुलीस ह्या दबावाचेर हें करता तांचे आयकता पळय. हांगा येवपाक कारण म्हणल्यार कित्याक फोटींग पॉयंट चल्ल्या सामकें महा फोटींग पॉयंट. एक म्हणल्यार 27 फेब्रुवारी ह्या दिसाक कावन्सिलाची मिटींग जाल्ली आनी कावन्सिल मिटींगेक डिसिजन जाल्लें की फक्त 10 ते 15% हें वाडयतलें म्हण फीज आहा ते वाडयतले म्हण. ट्रान्सफर फी म्हणनाका, ट्रेड लायसन्स फी म्हणनाका, सायन बोर्ड फी म्हणनाका, सगळ्यात जे फीज आशिल्ले ते 10 ते 15% वाडयतले म्हण. आनी हें आमी म्हणना तुमच्याच चॅनलाचेर सगळ्याच्या चॅनलाचेर एक व्हिडिओ आसा ऑलरेडी चेअरपर्सन म्हणटा तो वयल्यान ताजे मुखार वयता सांगता कितें आमकां नाका आशिल्लें 50% 60% वाडोवन लोकांक भरमसाट वाडले अशें म्हण लोकांक कंप्लेन करपाक नाका आशिल्लें म्हण आमी फक्त 10 आनी ते 15% वाडयला लोकांक बर्डन ना करपा खातीर. पूण ताजे उपरांत मडगांवच्या आमदाराचे आमचे जे आरोप घालपाक पडटा मडगांवच्या आमदारा हेजेर ती एंटायर हेच फीज स्ट्रक्चरूच चेंज जाली आनी 10 ते 15%चे एकूय वाड नाशिल्ली. मिनिमम आहले ते 66% आनी मॅक्सिमम 550% सुद्दां इतले वाडला जाल्यार हो पयलीं फ्रॉड कित्याक तांणी मिनिट्स मॅनिपुलेट केला, मिनिट्स टेम्पर केला. ताजे उपरांत कितलेशे कावन्सिलरान मेमोरेंडम सुद्दां दिला की हे आमी हे भाशेन डिसिजन घेवना फक्त 10 ते 15%चे डिसिजन आशिल्लें. मेमोरेंडम डील उपरांत सुद्दां हे इम्प्लिमेंट केला 1 तारखे साकून 2 तारखे पासून कलेक्शन सुरवात जाल्ल्या. सो दुसरें आतां ते सांगताले की सगळे म्युनिसिपल कावन्सिलांक रेट्स उबेज आसा फक्त मडगांव कमी आशिल्ली ताका लागून आमी वाडयले म्हणटा एक गजाल. आतां हे पेनजीमचे एक ट्रेड लायसन्स मेळ्ळा आमकां. इट्स अ गार्मेंट शॉप. ताजो ट्रेड लायसन्स 1477 आसा आनी हांगा कितले तो सांगता 2500 म्हणटा ते मिनिमम. 21 स्क्वेअर मिटर आसल्यार 4000. सायन बोर्ड 4 स्क्वेअर मिटराच्या सायन बोर्डाक पडटा 2080 रुपीज 2080. हांगा कितले 4500 कित्याक 1500 पर स्क्वेअर मिटर आनी मागीर 1000 वाडला. सो इतले प्रमाणान हेंग वाडयता इतले प्रमाणान लोकांक लुटपा सोदता हे मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान मडगांवचो आमदार आनी वयल्यान तो सांगता की लोक हॅपी आहा म्हण. इतली वाडयता तेन्ना लोक कशे हॅपी जातलो तूं यो आनी सांग मरे आमकां कित्या खातीर लोक हॅपी आहा ते. दुसरें चेअरपर्सन म्हणटा इवन कावन्सिल मिटींग म्हणटा कावन्सिल मिटिंगार मिसगायड केला की 15-16 वर्सां जालें म्हणटा केन्ना वाडोवंकूच ना. पण ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रेड लायसन्स जे कोण भरताले पळय कितल्या लोकांनी आमकां रिसीट दिल्ले आहा प्रत्येक 2 वर्सां ना 1 वर्साक 2 वर्सां जाल्यार 20% वाडटाले आनी 1 वर्सां जाल्यार 10% वाडून सिस्टमांतल्यानूच तांकां बील येतालें आनी लोक फारीक करीत आशिल्ले. आनी कशें तो सुमार सांगपाक शकता इतली फोटी कित्याक मारता तुमी. तुमच्याच कावन्सिलांतल्यान तांकां एवरी इयर 10% एक्स्ट्रा लावन त्या लोकांक तुमी भरपा लायता आनी तुमी सांगता की 15-16 वर्सां जालीं वाडोवंक ना म्हणून. ही फोटींग पडनी पर इयर वाडटाले पर इयर वाडटा पळय रिसीट आहा आमचे कडेन रिसीट आहा पर इयराचे सगळ्यांक पे केल्ले आहा 10% इन्क्रीज जावन. इतली चोरपा उठल्या तुमी इतली लोकां हें करपा गेल्या. सो हेजेर आमी निशेध करपाक हांगा येयला. आमी डिमांड करता की इमिजिएटली हें स्टॉप करचें.